आसा 2016 भाई पर्रीकर जेन्ना आशिल्लो आमी रेग्युलरायझेशन बील आमी हाडलेलो आनी इट वॉज फॉर रेग्युलरायझींग जी घरां आशिल्ली आनी म्हज्या मतदारसंघानूय अशी खुबशीं घरां आशिल्ली 60% जाल्ली आसा 40% उरलेली आसा. आतां हो विशय जेन्ना मांडलेलो हो विशय कितें आशिल्लो एक दुसरोच विशय आशिल्लो जे ओरिजिनल मूळ गोंयकार आसा हेंचे खातीर हो बील हाडलेले आनी म्हाका दिसता जे लोकांचो जो आज विशय आसा हो विशय जो आसा की खंयचे तरी कोण सेटलर एनक्रोच करून रावल्ले आसा हो विशय नाशिल्लो आनी जेन्ना जो डिस्कस जाल्लो विशय तेन्ना जे 1982चे पयलीं जे घरां आशिल्लीं हांकां जे भुमिपुत्र म्हूण आशिल्ले म्हणजे गोंयचे कित्याक वॉट एवर मायग्रेशन हेज हॅपन्ड इन गोंया तुमी जर स्टडी केली इट हेज हॅपन्ड आफ्टर 1982-83 नॉट बिफोर दॅट द एंटायर पॉप्युलेशन इज ऑफ गोन्स ओनली. So the concept of this bill was that 82 before ही घरां कोणाची उरल्या जशें कितें जाता थोडे आतां पळय आमी टेनन्सी एक्ट केला 1975 आजुनूय लोकांनी आपणाच्या नांवार जागो करून घेवना म्हणजे कितल्यो पिढयो जाल्यो आमचे 75 म्हणल्यार आमच्यो 2 पिढयो गेल्यो पूण लोकांनी तेंच्या त्रुटी खातीर खंय तरी जावं ना. सो हाका बाबा एटलिस्ट तेंचें घर आपणाच्या नांवार उरचें असो विशय जो आशिल्लो म्हाका दिसता खंय तरी तो भुमिपुत्राचो विशय जो कॉन्सेप्ट जे हांगा येवन रावलेले लोक जे एनक्रोचर आसा हांकां साल्वार करपाक जाय हो कॉन्सेप्ट तकलेन काडपाक जाय. CM has also made a statement that he is going to reintroduce the bill आणि आय थिंक इट विल बी स्ट्रीमलायन टू बिफोर 82 हे 1982 पयलीं कोण मायग्रेशन ना हे सगळे भुमिपुत्रूच हिंची घरां करपाचो विशय जो आसा बिफोर 1982 आय थिंक दीस इज वॉट वी आर गोइंग टू वर्क आउट एंड वील कमिंग बॅक इन द असेंब्ली आनी पुटिंग ऑफ द बॅक द बिल एंड वी वील सी दॅट 82 पयलीं घरां जी स्थानीक गोंयकारांची आशिल्ली हांकां रेग्युलरायज करपाचो काम आमी सरकार फुडें व्हरता. So the present bill will be withdrawn and reintroduced. The present bill is going to have major changes. We have discussed with Honorable CM. Honorable CM's conception, which was there, was right. Means before 82, it had to come. Unfortunately, what has happened is it has been publicized in a negative frame. And I am here to debate anybody. If people say that before 1982 there were migrant population which is settled in Goa, which is minimal. But after 82 there was a lot of migrant population which is settled, which I am also not in favor that everybody should be done. But what CM's concept was, before 82 जे कुळाघरां जे घरा कडेन जे लोकांची स्थानीक गोंयकारांची घरां आशिल्लीं तिका रेग्युलायज करपाचें इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. वी विल वर्क ऑन इट कॉन्सेप्ट, reintroduce the bill if required, change the name, whatever is required as some people are demanding, and it has to be done for the people of Goa. But 82 onwards, which is not required at the present stage, CM will work on it. Thank you.